नॉमिनेशन जे आम आदमीन गितेश नायकान भरलेले तेजेर खंय तरी केस आहा म्हणून कितें तरी ऑब्जेक्शन घातलेलें आनी तेजो जो निकाल आहा तो आयज 10:30 वरांचेर आसतलो. ताजो जे नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा ते एक्सेप्ट केल्लें आसा आरोवन आनी जे ऑब्जेक्शन हाडलें ते ओवररूल जाल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे जो फॉर्म गितेश नायक हांणी आम आदमीक भरला तो एक्सेप्ट केल्लो आसा. The statements he made are completely condemnable. ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाक चोर म्हटलो आनी ताणें अशेंय म्हटलें की तूं सगळ्या लोकां मदीं वच आनी सांग आपूण चोर म्हणून. हाव कॅन ही से दॅट? आनी वी डिमांड an unconditional apology from Advocate Carlos Alvarez Ferreira for making these statements, failing which we will file a defamation case against Advocate Carlos. आमचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की ती फक्त FIR अजून कोर्टान केस जावना, अजून चार्जशीट जावना, कोर्टान कॉग्नायझन्स घेवना, अजून ताका समन्स येवना. जस्ट एक FIRच्या बेजिसाचेर कोणालें नॉमिनेशन भायर उडोवपाक जायना. ह्या जारून आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट केला आनी हें डिसिजन दिलां की FIR आसा त्यो दाखोवपाची गरज ना. केस जर तेजेर आशिल्ली आनी कोर्टान कॉग्नायझन्स घेतलेलें जाल्यार मागीर तेणें तें जर डिस्क्लोज करिनाशिल्लें जाल्यार ताजेर कितें प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो आनी ह्या खातीर नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट जालां. अदर सायड जेन्ना हांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपणें चोर हो शब्द तेंच्या कॅन्डिडेटाक खंयच वापरूंक ना. सो अशा पद्दतीचे दोगांयनी स्टेटमेंट दिल्ले आसा. आमी कितें ऑब्जेक्शन काडले बेस्ड वीथ डॉक्युमेंट्स काडटा कित्याक लोकांक कळो जाय म्हणून असले केसीस आहा आनी हांवें दाखयलां केस इज कन्विक्टेड नॉट कन्विक्टेड, केस इज चार्ज शीटेड नॉट चार्ज शीट, तो ते आर्ग्युमेंट करतालो. हांवें म्हणलां फॉर्माची कितें बरो एफिडेविट केसीस वीच आर पेंडींग FIR फायल अगेन्स्ट पूण रिटर्निंग ऑफिसरान डिसिजन पास केली दॅट इट हॅज टू बी फॉर्म टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज चॅलेंज मागीर आमच्यान करूं जाता तो निवडून आयलो जाल्यार. सर तेणी काल तुमकां चोर कशें आपल्याक चोर म्हणपा आधार कितें जालो आमी चोर कशें पडलें आमी विचारपा लागलो. हांवें चोर म्हणला काल तो चोर तूं मातशें आयक